Zechariah chapter 12 verse 10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. Matthew chapter 7 verse 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, वडया आनी तुमकां ते उक्ते जातले. Romans chapter 8 verse 26. तशेंच आमच्या खतखत्यात आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नण्याव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. 1 Peter chapter 3 verse 12. कित्याक नितीवंताचेर तुमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्याक तो कान दिता. Psalm chapter 34 verse 15. सरस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात, ताचे कान तांची बोब आयकता. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17 and 18. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सब गडीत आनी देवाक अर्गां दिया, क्रिस्त जेजूच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Sirach chapter 33 verse 1. जो सरस्वराची भिरांत धरता, ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना, तो कश्टांत पडा जाल्यारय ताका सुटका मेळटली. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखली ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 16 verse 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, ताच्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ, कश्टाक कांताच्या वेळार आदार दिव, सदांच तयार. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात, ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 119 verse 77. तुजी दया मुजेर येव आनी हांव वाचतलो, कित्याक तुजे धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता. Psalm chapter 2 verse 8. मुझे लगी माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता.